सारके 10 वर्सां पयलीं ह्याच जाग्याचेर आमचे ऑनरेबल MLA दाजी सालकर हांणी इनॉग्रेशन केल्लें अनंता फिजिओथेरपीचें आनी आज बी ते आमचे बरोबरच आसा. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू देम टू बी हियर. एंड आमचे आसा NMCचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकर बी आमचे बरोबर आसा. एक्चुअली हे आमी रोटरी पणजी रोटरी रिविएरा बरोबर विथ असोसिएशन विथ देम वी हॅव स्टार्टेड दिस. हे वेंचर म्हजे घोवाचे दीपक बांदेकर. इट वॉज हिज इनिशिएटिव्ह एंड वी हॅव कम अ लॉंग वे एंड वी हॅव ट्रायड टू हेल्प people तांकां मेडिकल रिलीफ दिवपाक. It is through Bandekar Charity Foundation, and we will keep helping people in this way, and we only need support of all the people, and I'm very happy that this has happened in Marmugua, Vasco, and we will continue doing this good work in the future. 10 years back, on 30th June 2014, we started this Ananta Physiotherapy Center, and Deepak Bandekar, he agreed to give us this beautiful space which you can see we are here. And we started the center actually because we wanted, there were a lot of people आमचे वास्को खुबशे लोक आसा जांकां ही facility, health facility, it's really expensive, it's not affordable to people. So we basically started this. 50 rupees we charge them for a particular treatment for a session, and so if it's a 10-day thing or a month, it's only 500 and all that. So it's quite reasonable compared to the ones which are in the hospital which they cannot afford. So that was the idea. आणि ॲक्च्युली आम्ही अबाउट ऑलमोस्ट अराउंड 7,000 पेशंट्सांक आमी पळयला इन द लास्ट 10. वी अप्रॉक्सिमेटली टू अबाउट 700 पेशंट्स अ इयर. सो अराउंड 7,000 पेशंट्स आमी ऑलरेडी पळयला आज 10 वर्सां. 10 वर्सां जाता हांव इतली उमेद आशिल्ली, बरें सगळें चल्लां वास्कोन, आनी आमकां त्या आयडियेन आमकां हें आयलें की इक्विपमेंट बँक सुरू करया, बिकॉज खुबशे लोक येतात तांकां व्हीलचेअर जाय, फावलर बेड जाय, आनी आमी मागीर डोनेट करतालीं. आनी हांव आमचे रोटरीचे खूब आसा इक्विपमेंट बँक्स, पण हांगा ना, म्हापशा आनी बिचोली बी. सो देन दॅट्स हाव वी डिसायडेड की वास्को खातीर कितें तरी करया. आनी वन्स अगेन दीपक अग्रीड, बांदेकर ही अग्रीड टू डू दीस. So with the support of the Bandekar Charity Foundation, Chandan Bandekar, Deepa Bandekar, we decided to do an equipment bank for the 10th anniversary. And basically ह्या equipment bankan आमच्याकडे oxygen concentrator असतले, आणि we have Fowler beds, we have a walker which is a quadruped walker, you can see it's a quadruped walker, walking stick, all the other things that we require for injury हे जावपा खातीर 1-2 महिने 3 महिने तांकां लागतात अशें. So basically it will be loaned to them for some time, and once they give it back to us, their deposit will be refunded. So basically we will not be charging them anything by the end of it. रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रिविएरा आणि अनंत फिजिओथेरपी सेंटर म्हणजे जे माधवी शेट्टी बांदेकर हाणें एक प्रमोट केल्ले आयडिया इनिशिएट केल्ली अनंता फिजिओथेरपी सेंटर आणि पणजी रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रिविएरान ती एडॉप्ट केली आणि एक सेंटर वास्को घालो फिजिओथेरपीचो, आणि ताजेच एक्सटेंशन म्हणजे ताका 10 वर्सां जाली, आणि ताजेच एक्सटेंशन म्हणून आज मेडिकल इक्विपमेंट्स ते खंय तरी लोकांक गरजू लोकांक दिवपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा ताजें आज एक इनॉग्रेशन आशिल्लें. तातूंत ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जावं व्हीलचेअर्स आसा, नाल्यार क्रचीज आसा, नाल्यार वॉकर्स आसा, ह्यो सगळ्यो फेसिलिटी ह्यातले. आज आमी पळयता की मेडिकल ट्रिटमेंट जितलो म्हारग जाला, मेडिकल इक्विपमेंटूय खूब म्हारग आसा, आनी एकदां एका गरीब मनशाक सपोज फाल्यां हात फ्रॅक्चर जालो नाल्यार पांय फ्रॅक्चर जालो, तो बाज्जेर उरलो जाल्यार ताका तें घेवप शक्य जायना, आनी पयशे मोडून पसून घेतलें जाल्यार तें 2 म्हयने नाल्यार 3 म्हयने ताका यूज नासता ताजो. सो म्हाका दिसता ही अशी फेसिलिटी आज अनंता फिजिओथेरपी सेंटरान ओपन करून आज मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक एक संदी दिल्या की फाल्यां कोणाक तशें दुयेंस जावचें न्ही, नाल्यार कोणाक एक्सिडेंटूय जावचो न्ही, पूण कदाचित सपोज जालो जाल्यार तांचे कडल्यान हांगच्यान एक लोनार 1-2 म्हयन्या खातीर म्हयन्या खातीर तांचे जे सिस्टम आसा ते सपोज इक्विपमेंट्स घेतले आनी ते बरें जातकूच हाडून दिले जाल्यार म्हाका दिसता ताकाय खूब बरें पडटलें. आनी अनंता फिजिओथेरपी ऑल्सो वील बी व्हेरी हॅपी बिकॉज ते बी खंय कामाक आयले. सो एक बरी फेसिलिटी म्हाका दिसता मुरगांव तालुका भितर आनी वास्को तालुका भितर स्पेशली हांगा जाल्या. आनंद फिजिओथेरपी तेंचे आयज 10 वर्सां तेंकां कंप्लीट जाली म्हणून तांकां शाबासकी. खरी गरजेची गोश्ट आसली वास्कोन जाय आशिल्ली आमकां लोकांक. एक्चुली आमकां कॉल येता जेन्ना हे इक्विपमेंट जाय पडटा तेन्ना आमकां कळटा बाय डिफिकल्ट आसता म्हणून,
आमदारान जे सांगितलें की कोणी कितें जालो प्रॉब्लम जालो जाल्यार तो विकती घेवपाक म्हणजे तितली आमचे कडेन फायनान्शियली वास्कोच्या लोकांक इतले पयशांचो इतलो प्रॉब्लम जाता की ती घेवपाकूय मेळना घेतकूच ती 2 म्हयन्यानंतर मागीर ती यूजूय ना म्हणजे एक बरी प्रकल्प जालो आसा हांगा आतां लोकांकूय तोंड येयला हांगा एक इक्विपमेंट मेळटलें आनी हांगा ते घेवन यूज करपाक मेळटलें म्हणून खरीच बऱ्यांची बरी गजाल असल्यो गरजेच्यो गोश्टी ज्यो वास्को जेन्ना घडटा तेन्ना बरें दिसता लोकांकूय फेवर जातलो आनी लोकांनी हांगा येवन तेंचो लाभ घेवचो कित्याक कोणाक प्रॉब्लम जालो तेंच्यांनी येवपाचें आनी बऱ्यांचे बरें फॅसिलिटी दवरलेली आसा.